नावशेच्या मरीना प्रकल्पाक पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना असे निरीक्षण तज्ञ समितीन नोंदयल्या उपरांत बोवाळ। काँग्रेस म्हणटा एक इंजिन गोयात आणि दुसरे इंजिन केंद्रात आसा तांचे फाटल्या दारान कारनामे। प्रकल्पाक काँग्रेसीचो विरोध, थळव्यांबरोबर परते आंदोलन करपाची शिटकावणी। नावशी मरीना प्रोजेक्ट जाचेर लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, स्पेशली सांत आंध्राच्या लोकांनी, शिड्डोनच्या लोकांनी, नुस्तेकारांनी रस्त्यार आयिल्ले आनी एक लढाई स्टार्ट केल्ली की आमकां तो नावशी मरीना प्रोजेक्ट नाका म्हूण। आनी जेन्ना मॅटर कोर्टान पावली तेन्ना गोंयच्या सरकारान एफिडेविट फायल केल्ले सेईंग की आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचे ना म्हूण। आनी सगळो लोक, गोंयचो लोक खुशालभरीत जाल्लो। आतां आमकां कळून आयला MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांचेच एक सिंगल इंजिन हांगा, दुसरे डबल इंजिन थंय आसा। तांणी बॅक डोरांच्यान क्लियरन्साक लागून सांगला की एनवायरमेंटल क्लियरन्स नाका म्हणून। आपाच्या रामराव वाघानूय प्रकल्पाक खर विरोध केला। पहिले रामराव वाघान प्रकल्पा आड आंदोलन खर केल्ले। त्याचबरोबर श्रीपाद नाईक आणि बाकीचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आणि मुख्यमंत्री आणि एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर बाकीचे सगळे, तुम्ही आज ही तुमची भूमिका तुम्ही क्लियर करपाक जाय। एक आमदार म्हणून आज श्री विरेश बोरकार हांचे कर्तव्य आसा की हो एन्व्हायरमेंटली डेंजरस जो प्रोजेक्ट आसा तेजे विरोधी जी चळवळ आसा ती फक्त आरजी पक्षापुरती मर्यादित न दवरिता पूर्ण ऑल पार्टी, ऑल कम्युनिटी, सगळे NGO हांकां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार सरचे पडटले आणि ताजी लिडरशीप तुवें घेवची अशी आमची हांगा अपेक्षा आसा। प्रुडंटा खातीर साहिल मात्रेकार आणि शिरीष कुंकळेकार।